Argan tuka sumiyo Jezu, hoglap tuka sumiyo Jezu. Jezu Krista ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज डिसेंबराची तारीख 15 एक घडीभर आमी मागया. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. ओय सोम्या, तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. आज ही सुवार्ता आयकत आसतना तुझ्या सर्गींच्या संतोषान तूं आमकां बरो. तूं आज आमकां आपोवणें दिताय, संतोष पावा, उल्हास पावा. सर्गींत हांव एक संदेश आयला आनी तो संदेश जेजू, आमचो सोडवंदार जेजू आमच्या खातीर. सर्वेस्परा, तुज्या नांवान हांव मागता म्हज्या परजे खातीर. ही सुवार्ता आयका सारकें तांची काळजां मनां तूं उगड आनी ह्या सुवार्तेच्या उजवाडान तूं तांकां अभिशेक कर. जी कोण पिडेंत आसा ती सुवार्ता आयकत आसतना गूण जावं दिता. सगळ्या संवसारार तुजे आशिर्वाद बेसांव देंवोन येवं दी. नातालांच्या फेस्ताक तुज्या येण्याक आमी तयार करचे वखता आमकां तुज्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन आनी जाणवायेन बोर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. झेफनिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवस्वर तिसरो वळो 14 तावन 18. Zephaniah chapter 3 verses 14 to 18. सियोनाचे धुवे संतोषान बोब मार. इस्रायला उल्हासान गितां घा. जेरुसलेमाचे धुवे संतोष भरीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेलें फर्माण सर्वेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मनांक ताणें पाटी दवडायल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटालीं, सियोना भिये नाका, तुजे हात गोडोवंक दिनाका. सर्वेस्परो तुजो देव तुजे मोदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो अनन भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नोवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. अंतर्गीत इजाइया 12 ओळ 2 तावन 3, 4, 5 आनी 6. संतोष पावा, उल्हास पावा. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें परस व्हरतो. अबळे देवूच म्हजो तारोक. ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोळ. तोच म्हज्या किर्तनाचें मोळ. ओय तोच म्हजो सोडवंदार. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें परस व्हरतो. सोडवणेच्या झरींतल्या संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया. ताचें नांव हरसिया. सक्कड पोरसांक ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. संतोष पावा, उल्हास पावा. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें परस व्हरतो. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्यां. शकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें परस व्हरतो. संतोष पावा, उल्हास पावा. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें परस व्हरतो. सांत पावलून फिलिपीकारा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवसवर 4 ओळ 4 तावन 7. भावां भयणीनो, सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगतां, संतोष पावा. तुमचें बोळेपण सुमेस्त मनशाक कळीत जावं. सुमेच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच कंद हुस्को धरिनाकात. हर एक आमची गरज मागण्यांन आनी उपकारी मोनान देवाक कळीत करा. तोवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा.
दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटोवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवास्वर 3रो वळड 10:18 लूक chapter 3 verses 10 to 18. तवळो लोकांच्या जम्यांनी जुवांव लागीं विचारलें, तर आमी कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा कडेन 2 दगले आसात, तो कांय नातल्याक एक दिवं, आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसुल्लोय तशेंच करूं. थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, आमी कितें करी जाय म्हणटाय तूं? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ल्या प्रास चडीत वासूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फोटो फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपडटी फोड मेळटा ती घेवन दादोशी जायात. लोकांचो अत्रेघातां वाडोवन येतलो आनी जोंसो कांय क्रिस्त गाय म्हूण हरयकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सक्टांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्ती वंतकलो येवचो आसा, ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सोफो ताणें हातान धरलां आनी तो आपली दानी हांसोडून नितळ करतलो. आपलो गोव तुप्यांनी भरतलो, पूण पालू आनत जाल्यार उज्यान घालन लासतलो. असली हेर जायती शिकवणो दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो. जेजू क्रिस्ताते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज संतोष आनी उल्हास पावचो आयतार, आनंद भरीत आयतार. संतोष पावा, उल्हास पावा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. झेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी तें आयकलें. तशेंच सान पावलोन फिलिपिकारा बरयल्ल्या पत्रांतय आमी आयकलें. कित्याक देवाचें देणें आमच्या थंय ताणें धाडलां आनी आमकां कळीत आसा जेजू क्रिस्त तें व्हरतें देणें, ती सोडवण. आयच्या दिसा एक सवाल वांजेल विचारते आसा. तें सवाल तुका आनी म्हाकाय विचारते आसा. आमच्या थंय तें एक सवाल आसा, आमी कितें करी जाय? पण सडावत इगर्जेंत जावं परत हांव युवा जाणांचो निर्देशक जावन आसतना युवा जाणांची तांची सांगात मेळटाना या कसलें आमच्या सभा चलतना आमी कितें करी जाय? या तुमची गोवळी परिशद, अर्थीक परिशद, या कॅथोलीक सभा, लिजन ऑफ मेरी, विन्सेंट दे पॉल सोसायटी, ICYM, YCS, तांच्या मतीन ती एक सवाल आसता, आमी कितें करी जाय आमच्या फिरगज कुटुंबाक? सोमा ह्या जाग जावन आसच्याक एक सवाल आसता. तो फिरगजीक वेता आसतना हांवें हांगा कितें करी जाय, आमी कितें करी जाय? म्हज्या भाव भयणीनो, एकल्याच्या मदीं हें सवाल आसा, पूण आज आमकां हें सवाल बारीक गरजेचें. कित्याक गरजेचें न्ही म्हळ्यार आमी आदवेंताच्या काळार म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा. तर आमी कितें करी जाय? हांगा 3 विशय हांव तुमच्या मदें दवरूंक आशेतां. पयलें, आमी आमचो संबंद जेजू थंय सारको करी जाय. पयलें आमी आमचो संबंद जेजू थंय सारको करी जाय. दुसरें, आमचे संबंध एकामेका थंय आमी सारके करी जाय. आमचे संबंध एकामेका थंय सारकें करी जाय. तिसरें, आमी साक्ष जाय गरजेचें. आमी कितें करी जाय म्हळ्यार कर्ण मात्र आमचे तितल्या बसचें न्ही. We should become the witnesses. We should set right our relationship with Lord Jesus Christ. We should set right our relationship with our neighbors, our relatives. We should set right and witness Jesus in our lives. म्हज्या भाव भयणीनो,
आयच्या पहिल्या या म्हज्या विवरणांत हांव सांगूंक शकता आमचो संबंध जेजू लागीं कसो आसा. जेजूक हांव म्हजो वैयक्तीक सडवंदार म्हणून मानून घेवन आसा न्ही. या जेजू सकट देवा मध्ये एक देव म्हणून चिंतून म्हजेंच राजा हांव घेवन जिवन आसा हांव. जेजू खरोच देवाचो पूत हें आमकां सारकें कळीत आसा. बायबलांत कळीत आसा. बायबल आमकां उजवाड दिता. बायबल आमकां सांगता मातेवाचो वांजेल 3 वसवर 17 वळू, ओ म्हजो पूत, ओ म्हाका मानवला, ओ म्हज्या मोगाचो पूत. रुपांतर जातना मातेवाचो वांजेल 17 वसवरांत आमी आयकता ओल्ड 3 वाचतना, ओ म्हजो पूत, ओ म्हज्या मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका, ताका तुमी आयका. कोणाक न्हय, सामाजीक अंतरजाळांत न्हय, सोम्याक तुमी आयका, ताजो संदेश तुमी आयका, चड तुमकां संतोश मेळटलो. ताजो संदेश गोवळ्यांनी आयकलो. ताजो संदेश कोण सकट आयकले परिवर्तन जालें. तशें जेजू म्हणटा सासणीक जिवीत हें तुका एका देवा निजा देवा पात येवचें आनी तुवें पाठयले जेजूक आमी पात येवचें, देवाची खुशी करची. हें सकट आमी बायबलांत वाचता. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमच्या काळजांत जेजूक जागो आसा गी. आज कितें जालां गे म्हळ्यार हांव सबार कडेन सुवार्ता परगट करतना आनी विशेष मोपान सुवार्तेचें मूळ परिवर्तन पश्चातापावत देवा थंय येजयत आनी एक सुटावें कुमसार जायजय. हांव पळयतना थोडी 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां, 18 वर्सां, 13 वर्सां, 12 वर्सां, 8 वर्सां, 5 वर्सां कुमसार जायनात. आज कसलो गर्दनचो गोठो आज सबार स्पर्धे करतात. गर्दनचो गोट्याचे स्पर्धो, कॅरल्सचो स्पर्धो, आनी ह्या क्रिसमसा टायमार थोड्या कडेन हे मार्केटींग हे बिझनेस जाला. पूण क्रिसमस म्हळ्यार द अट्टर पॉवर्टी ऑफ जीसस, अट्टर पॉवर्टी ऑफ गॉड. गॉड बिकेम मॅन इन द कावशेट. गोरवांच्या गोठ्यांत देव मनीस जालो आनी तो दुबळ्यांत दुबळो निर्गतीक जावन ह्या संवसाराक आयलो. तर आज आमच्या काळजांत जेजूक आमी जागो दिजय जाल्यार आमी सुटावें कुमसार जायजय. बरी तयाराय म्हळ्यार आमी पवित्रपणा पाटी येजय. तयाराय ह्या दिसांनी तयाराय आसा आमकां कळीत आसा. बैली तयारायले पेंट करतात आनी सबार बेकऱ्यो आज एडवर्टायज घालतात. तुमकां असलो कुसवार मेळटा, असले केकी मेळटात, असली कुकीसां मेळटात, किडयो मेळटात, सकट घालतात. बायलांक खाण आसोली खाणाची तयारी ह्या संदर्भात चड खाण तयाराय, केक एक्सचेंज, गिफ्ट एक्सचेंज सकट करता जायचे बैले एक. पूण हाचो खरो अर्थ काळजांत हांव खंयचेय तूं करताय सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या मनांत, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाक जागो दी. सगळें कर्ण देव ना जाल्यार, सगळें कर्ण जेजूच ना जाल्यार, जेजूच्यो मोलां ना जाल्यार, जेजू आमच्या काळजांत ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, तुज्या जिविताक ना अर्थ. तर आज काळीज म्हणल्या गोठ्यांत, कित्याक हांव गोठो म्हणटा गे म्हळ्यार हांगा सक्कड बरोवन आसता. नाका जाल्लें सक्कड आमकां कळीत आसा. आमचें कामोपण, वायट ओडण्यो, सवयो हर एक आमच्या भितर बरोवन आसता. जेजू सांगता काळजांत हांव कितें भायर येता तें मनशाक थोडे फावटी पॉझिटिव्ह म्हूण हें सक्कड मनशाक बस ठायता. तर मोगाच्या भाव भयणी, आमचें काळीज आज सारकें गरजेचें. आमी कितें गरजेचें म्हणटा आनी विचारलें आनी ताची जवाब इस. तुमी दिजय, दान दिजय, तशें गरजेचें अशें गरजेचें जाल्यार पयलें तुज्या काळजांत देवाचो मोग आसा जाय. काळजांत पेल्याचो मोग आसा जाय. काळजांत दुबळ्या धाकट्याचो मोग आसा जाय. हांव ह्या रिसेंटली म्हज्या मित्राक मेळोंक गेल्लो एका DACCत आनी तो सुमार वर्सां हांव 1998 तावन तो एक सुवार्थेंत आसा. देवान ताका मस्तू दिलां आनी तो नांव सांगूंक आशेना, जागोय सांगूंक आशेना, त्या खातीर तें हांव सांगना. आनी सुमार 10 वर्सां पयलें ताणें म्हाका म्हळें, फादर हांगा एक ती भयण क्रिस्तांव तो पूण कातोलीक न्ही, तांचो जागो आसलो आनी तांचे पयशे आसले. ताणें आजेर पातयेवन ते आश्रम चलोवंक दिलें. सुमार ह्या मनशान 9 वर्सां ते आश्रम चलयले.
9 वर्सां ताका भुरगीं आत सक्कड आसा पूण खंय पब्लिसिटी ताची तितली ना आनी ताका ताच्या विशयान सक्कड कळीत आसा ह्या जागांक आनी सगळ्यांक. आनी हांव ह्या दिसांनी ताका भेट करतना तो सांगूंक लागलो, आतां आश्रम हांवें खंय गेलां गोताय फादर तुमकां, खंय म्हज्या घर वयर आसा सकयल 3 भाड्याची रुमां आसलीं आनी थंय एका रुमां 5,000 भाडें, म्हयन्या 15,000 भाडें. तिनी रुमां भाडें रावोन थंय तांणी कितें समस्या केलो, कितें म्हळ्यार जागो पुराच्या नांवार नासलो, ट्रस्टांनी पुरो आसले आनी आनी सक्कड आसले, पयशे करोडवर आयिल्ले सोडले, सक्कड सोडून तो ताजे मिसांव पळया हें खरें मिसांव जेजूचो मोग. हांवें ताच्या आदर सांगलें, आमच्यो निवृत्ती सुवार्ता करताय न्ही बाबा तूं. ना ना फादर, नथींग लायक दॅट. हे आमी करी जाय जेजू खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर. ताच्या उपरांत हांव त्या सकयल घरा सकयल आसलेल्या त्या दुबळ्यांक मेळोंक गेलो. सक्कड प्रायवंत गोबयलां दोगांय हे मिसांव करतात, प्रायवंत. आनी तांणी थोडी स्टोरी सांगली म्हाका, 8 जाणांचे कोण कितें कळीत ना आनी ओटूक एम्बुलन्सार घाला तांकां आनी उरलीं थोडी. आनी थंय इतलो मोग, इतली दया, म्हाका खरें कळ्ळें हो जागो जावन आसा गोरवांचो गोठो. क्रिस्त थंय जल्माला. एकली मात्र कातोलीक उरली, 18-22 जाणां आसात, सक्कड दुसऱ्या धर्माचे, पूण थंय असो तो मोग, तो संतोष. हांवें देवाचें राज थंय पळयलें. हांव बसून चिंती लागलो, आमी कितें करी जाय. आज आमी रडटा, आमच्या भुरग्यांक ना, ते ना, हे ना, तर ह्या मनशाक 10 वर्सांत हांव न्हू समी असो मोग दी जाय म्हूण कशें आयलें काळजांत. तर आज आमी एकल्यांनी असले निर्धार केल्यार सबार बरें करूंक साद आसा. ताच्या काळजांत खरोच जेजू जल्माला. जल्मोंक नातलो जाल्यार तें काम तो करूंक सोंपतो नातलो. हा सवाल विचारया, म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जेजू जल्मला गी, जेजूक जागो आसा गी. न्ही आज ह्या संवसाराच्या राटावळींनी हांव मेतेर जावन बुडोवन गेलां. म्हाका मागणें करूंक टायम ना. थोड्या घरांनी हांव घेतना पळयता, सकाळी मागणें ना, संजेरी मागणें ना. आनी मागणें करी जाय म्हूण आमी सांगल्या उपरांत करचीं आसात. थोडी आयतारेचे मिसाक समेत वचनात. खंय रिसॉर्टाक, खंय पिकनिकाक, खंय पार्टीक थंय जाल्यार ती वेतात. पूण गरजेचें मागणें. हांव खंयच्या जाग्यार गेल्यार हांव सकाळीं उठोवन जर तर थोड्या गांवांनी गेल्यार मीस पेटोवंक आनी इगर्जेक वचूंक जायना. पूण म्हजें वयलें काम कितें, हांव जेजू खातीर. हांव मात्र न्ही, आमी हर एकलीं जेजू खातीर. व्हडतो मेळ्ळें म्हूण मात्र न्ही, आमी सक्कड जेजू खातीर. ताची सडवण, ताचे दारान ताचो आनंद आमकां मेळटलो. पयल्यान जावन जेजूक आमच्या काळजांत जागो दिवया. काळजां मनां उगाडया, परिवर्तन जावया, पश्चाताप जावया. कितलींशीं जाणां म्हाका फोन करून विचारतना मागण्या खातीर, तांचेर विचारतना कुमसार जावन 12 वर्सां जालीं फादर. हांवें सांगचें इतलेंच, वच पयलें बरें कुमसार जा. कित्याक सक्रामेंताद्वारे तूं नितळ जा. तुका तूं नितळ करनाय जाल्यार कोणीय तुका नितळ करूंक साद ना. देवान आमकां अवकाश दिला, जेजून आमकां दिला. दुसरें बारीक गरजेचें, आमचो संबंद एकामेका लागीं. ह्या नतालांच्या फेस्ता संदर्भी मात्र न्ही, पूण हांगा एक विशेष अवकाश आमकां आसा. आज संबंध तुटाफूट जाल्यात. आज एकामेका कितें म्हणटात, नेगेटिव्ह मोतीन रिगतना नाका जाल्ल्या सक्कड मोती भितर रिगता. संबंध तुटल्यात, फुटल्यात, पडोवन गेल्यात. जो पुरो पती पत्नी मदें, भाव भावडा मदें, कुटुंबदारामध्ये, शेतसामारामध्ये, मित्रामध्ये. आज हे नतालांचे फेस्त आमी कितें म्हणटा, क्रिस्ताण्याचो काळ, संबंध सारके करचो काळ. जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं पेल्याचोय मोग कर. जेजून आमकां शिकयलें दुबळ्या धाकट्याचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक. आमी जर तर मोग करना, आमच्या क्रिसमसाक अर्थ ना, नतालांच्या फेस्ताक अर्थ ना. तर आज आमी कोणा कडेन गिफ्ट एक्सचेंज करता, कोणा कडेन कुसवर एक्सचेंज करता. आमच्या शेजाऱ्यांक दिता, ती आमकां पाटी दितात. हांवें आनी एक आयकलें, हांवें सांगलें पयलें म्हज्या गडितांत, हो व्यक्ती कितें करता, लोकांक आपोवणें दिता. कितें आपोवणें दिता म्हळ्यार, क्रिसमसाक 500 रुपया कुटुंब दिया. त्या 500 रुपयांत ओरवी आनी सक्कड कितें एका कुटुंबाक जाय तें तो वांटता. विचारलें खंय वांटताय, हांगाच म्हज्या एरियांतच्या स्लमान दुबळ्या धाकट्या कडेन हांव येता. आनी कितलें वांटताय, एक कुटुंब पळया गोबायलां 600 to 700. तर एका व्यक्तीन 600 to 700 केल्यार आज आमी, आमची विरगज कुटुंबां, आमची युवा संचालनां आज नॅशनल लेवलार आमच्या
CCBI कातोलीक बेसाय मंडळींनी हें घेतलां, हाती घेतले मिसांव जावन आसा युवा जाणां द्वारी फीड ए फ्रेंड. तुम्ही पळया ह्या वर्सा क्रिसमसाक आमी कितें म्हणटा क्रिसमस फ्रेंड म्हणून काडटा, ते एकामेका मागोवंक आनी गिफ्ट एक्सचेंज करता. ओके, पूण फीड ए फ्रेंड ह्या दिसांनी कितें जमोवन तुमी वाडे सांगाता मेळोवन कितलींशीं आश्रम आसात, दुबळी धाकटी आसात, रस्त्यार भोवशी कितलीं आसात. तुमी एका बस स्टँडार गेल्यार कळटा कोण दुबळी म्हणून. तर आज आमचो संबंद केवळ कुटुंबादारा लागीं मात न्ही. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव विणगो आसुल्लें तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव आस्पत्रेंत आसुल्लो तुमी म्हाका म्हजी जतन घेतली, हांव जेलांत आसुल्लो तुमी म्हाका मेळोवंक आयल्यात. आज पवित्र सभा आस्पत्रेचें मिसांव करता, इस्कॉलाचें मिसांव करता. दुबळी धाकटी भुरगीं कितलीं वाचचीं आसात, कश्टवची आसात, फीस बांदूंक जायनातली आसात, बूक काडूंक जायनातली आसात, युनिफॉर्म काडूंक जायनातली आसात, आस्पत्रेंत पयशे दिवंक जायनातली आसात, जेलांत राखोन आसात. आज हर एक मिसांव पवित्र सभा करते आसा आनी आमकां हर एक अवकाश आसा. तुमच्या सुदेसीत ते आयोग बेश्टे न्ही, तातूंत हर एक तुमी चिंती जाय आनी तुमी त्या मिसांवान तुमी देंवताना आमचो संबंद एकामेका लागीं पयलीं आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेस सांबार लागीं सारको करी जाय. हें जावंक पावता खरो आनंद आमच्या काळजांत, हें जावंक पावता नीज नातालांचें फेस्त. तिसरें, आमी जेजूक साक्ष जाय. पळया आमी कितेंय मिसांव करता. आज एक आमकां थोडे फावटी एक पिशेपण म्हणटात, आमकां सगळ्यांक म्हाका हें आसा सेल्फी काडचें पिशेपण. आमी घालचें, आमी पळोवचें, डिलीट करचें, परत तें अपलोड करचें, हें कॉमन मनशा भितर एक आशा. पूण हें सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. पूण हांगा कितें सांगता गे आमकां जुआंव बाप्तिस्त, तो बोट जेजू थंय दाखयता. तांणी चिंतलें वस्सुगी कितें सोडून धाड, तारोक येवसो मेसिया क्रिस्त तो कितलो कलतो जाता पळया. जुआंवचें विधेयपण, जुआंवचें कालतेपण, जुआंवचें उदारपण, जुआंवचें देवासपण, जुआंवचें प्रामाणीकपण, जुआंवचें बोळेपण, जुआंवची लानविकाय. पळय उरतो जुआंव. आनी तो सांगता ताज्या पांयांच्या वणाच्या कट सयत सुटोवंक हांव योग्य न्ही, हांव फावो न्ही, आमी कोणी फावो न्ही. ह्युमिलिटी, कालतेपण. तो सांगता म्हज्या नंतर येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उजान कितें दितलो, बावतिस्म दितलो. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, ही पॉइंटेड इज फिंगर टवर्ड्स जीसस. आज पोर कोडगी म्हजे कडेन उलयतना म्हणा लागलो कितल्या वर्सां मिसांव करतात आसा फादर तुमी. म्हळें एक ब्रदर टिके जॉर्ज सांगता 25 वर्सां जालीं, तुमकां मस्त फॉलोवर्स आसात न्ही गे. म्हळें म्हाका फॉलोवर्स गरज ना, ते सकट जेजूचे फॉलोवर्स म्हणजे अभिमान आसा, मोग आसा, तेका फॉलोवर्स आसलो जाल्यार हांव जावं खंयी आसतो. आज आमचें जिवीत कशें जाय गे म्हळ्यार आमकां फॉलोवर्स गरज नात, आमकां अभिमानी गरज नात, आमकां जेजूचे खरेशीच गरज आसात. तें जुआंव बाप्तिस्तान दाखयलें. ताणें ताचे हात सोम्यातय क्रिस्तातय हाळें पळया तो ताचे पांयचो कट सयत सुटोवंक हांव योग्य न्ही. अशें भाव भयणीनो, कशें जाल्यार वर्तेपण जुआंव बाप्तिस्ताचें. आनी ताका कळीत आसलें. पळया ताका खातीर एक सांगणी आसा कोंकणींत, कन्नडांत, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೋलो कोळसो आळकन ना खंय. तशेंच सुम्याच्या मोगान भरलेली. हांवें सांगलें पयलें म्हज्या गडितान सेवा करची आनी हांवें पळयलें मस्त सेवा करची. भाव भयणी म्हाका कळीत आसात आश्रमां चलोवची, एनजीओ चलोवची. नीज काळजान ती जेजूच्या मोगान करतना ते ओडपण दाखोवंक वचनात. ओडपण गरजेचें न्ही, सोमी गरजेचो. हांव कितें करता आज हांव सुवार्ताय प्रगट करता, म्हजें वडपण न्ही. सुमयान म्हाका जाणवाय दिल्या, सुमयान ताचो मोग म्हजेर ताणें वतला आनी सुमयांत वरी हें सकट जातें आसा. त्या खातीर हांव कितलींशीं जाण पळयता तें म्हाका गरजेचें न्ही. 10 जाणांनी पळयल्यार व्हडना. देवाची महिमा देव मुखार व्हरता. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, म्हजेंय मिसांव, तुमचेंय मिसांव, आमी कितें करी जाय, आमी जेजू थंय गुंडायन आमचें जिवीत जियेजय सारकें करी जाय, आमचे संबंद सारके करी जाय आनी आमचें बोट जेजू थंय दाखय जाय. कोणीय म्हजे लागीं येवं दी. हाज सेल्फ ग्लोरी न्ही, म्हजीच ओडपण न्ही,
सबारपोटी त्या खातीर थोडी पवित्र सभेक विरोध वेते आसात. आपणाचेच पंगड करून मागण्या पंगडान ती खरेजमॅतिकान ती देणे मेळ्ळे म्हणटात अशें सक्कड जाता. जावं पुरो थोड्या फिरगस कुटुंबान ती हांव म्हजें म्हणलें येते आसा हें सक्कडाचो म्हजो जरी एकले आमचे फिरगस कुटुंब जावं पुरो आमचे हांव एक एजाक जावं पुरो रिलिजियस भाव भयणी जावं पुरो आमचे खंयचेय मिसांव ते हांवें केल्लें न्ही सुमयान केल्लें म्हजे द्वारी. त्या खातीर हांकां उडवीकपण हांवें बोगसय म्हणना. आमची खंयची मंडळी या संघ संस्थे आसात हे सक्कड सुमयाचे वी शूड पॉयंट आउट टू जीजस. जेजू द्वारे आमी करते आसा. जेजूक थंय सदांय स्वागत. जेजूच्या त्या कृपेन सक्तेन पवित्रत्मेच्या बोळान आमी करता म्हणलें आमी आमच्या जिवितांतल्या धाडायची दिसय. मगच्या भाव भयणीनो, तर आज हे क्रिस्त जयंती म्हणजे नातालांच्या फेस्ताक आमी तयारी करता तशें नव्या वर्साक आमी तयारी करता. तर आमच्या जिवितांत आज आमी एक परीक्षा करया. लेट अस लूक इनटू आवरसेल्व्स. ते हांगा पळोवचें नाका. त्या खातीर आयचो आयतार रिजॉयस या संतोष पाव उल्हास पाव खंय खंयच्यात सोम्यात खरो संतोष आमकां सोमी दिता. तर तसो संतोष आमचो जावं दी. आमचें नातालांचें फेस्त अर्था बरीच जावन फिरगजेंत फिरगस कुटुंबांत वाड्या जमातींत आमच्या कुटुंबांत आमी तें आचरण करूंक आनी सुमयेच्या खऱ्या येण्याक तयार करूंक आमकां कृपा बोळ गटाय आयच्या ह्या वाचपाद्वारे मेळो न्ही म्हूण हांव मागतां. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. तुज्या मोगान म्हज्या परजेक बोर. आज हांवें परगट केल्लें उतर तांकां भलायकी हाडून दी, कृपा हाडून दी. रंकर बंदपस बंद हाडून दी, तांकां राखून उरूं दी. सोमेच्या मोगान अभिषेक करून दी. टच देम, अनॉइंट देम, हील देम, ब्लेस देम. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सजो शोमोगादी येसीस. म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां सर्वांक बरो क्रिस्त येण्याचो काळ मागता. तशेंच नातालांच्या फेस्ताच्या तयारेकी सर बरें मागता. म्हज्या खातीर म्हज्या मिसांवा खातीर तुमी मागात. ह्या वर्सा आमच्या शोमोगादी येसीसांत युवा वर्स आमच्या गोळी बाप फ्रांसीस सरावानो परगट केल्लें आनी तें ह्या सायतारा आयच्या 15 तारीखेर ते आमी देवाक अर्घ दिवन अखेर करतले आनी मिसांव मुंदरून वेतले. आमच्या DACCच्या मिसांवांकी तशेंच सुवार्थेच्या मिसांवांकी युवा मिसांवांकी तुमच्या मागण्याची गरज आसा, पाठिंब्याची गरज आसा. आमच्या खातीर मागा, आमी तुमच्या खातीर मागतले. देव बरें करूं. साद जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी वांटून घेया. दिव्यवाणी